बागेवन जुवावान बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो, जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव, हे खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गोमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फुटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता, असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता, ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, बगर एक आदली आज्ञा सुरवातेक तावन तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं तावन घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती खरें नवी आज्ञा. कारण काळोख गेलो आनी खरो उजवाड पोरजोळूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा, पूण आपल्या भावाक झळटा, तो आजून काळोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग करता, तो उजवाडांत येता. आपूण आडलून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेस करता तो काळोखांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता ती तोच नकळो, कित्याक काळोखान ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचे उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्हासूं, प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रोचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटात तारोन ताचें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्हासूं, प्रितूम संतोसूं. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या परजांक कळोयात. ताची कौतूक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें भें दवरचें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्हासूं, प्रितूम संतोसूं. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय, कानांतल्यो फकत बावल्यो. पूण आमच्या परमेश्वरान सोर्ग आनी संवसार रचल्यात. ताच्या आसना भोंवती तेज आनी मोहिमा फांकतात. देव मंदिरांत जिगजिगतात. ताची पदवी आनी सोब. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्हासूं, प्रितूम संतोसूं. उद्गार. परजांक उजवाडाय तो उजवाड. तुजे पोरचे इस्रायलचो प्रताप. Sorbes por soy, soy, soy.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे ताची शुद्धी करचे दीस भरले. तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो दोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो. सर्वेस्पराचे सुमूर्तींत बोल्लेल्या ह्या उतराचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराची सुमूर्तींत सांगलोलें आसा त्या प्रमाणे कोड्याच्या जुट्टेच्या नाजाल्यार पारव्याच्या 2 पिलांचो योद्न समोरपूंक बाळकाक जेरुसलाक व्हेलो. तेन्ना सेमाव नांवाचा एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसलांत आसलो. तो इस्रायलाच्या नवसरणीची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो त्याचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केलें. आत्म्याच्या पेरोना देव मंदिरांत आयलो आनी सुमूर्तीचे चाली प्रमाणे बाळकाक जेजूक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन ताका भितर हाडलो. तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तूं म्हाका सांगताय तशें तुजे ह्या सेवकाक दुनिया शांतीन आतां वचूंक दितात. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केलेली सोडवून म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडटा तो प्रकाश, तुजे पोरजे इस्रायलाचो तुवेंच फावो केलोलो प्रताप. आनी त्याचे विशीं म्हणत तें आयकून ताचे आवय बापाक अजाप दिसतालें. तेन्ना सेमावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भिवन पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांचें गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजे काळीज आसपास विडतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानीये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोर्ड पोरजांक उजवाडायता तो प्रकाश. नियाळाक आदार. थॉमस बेकेट हाका राजा हेनरी II हाणें व्हडल्या जुटेर पावयलोलो आनी आपल्या खास बुद दिवंक ताका नमायरलो. तांणी दोगांय जाणांनी मेळून पवित्र सोबेत आड जायतीं चिंतनां मांडलीं आनी तांचे काळार जायतीं झुजां ताणें घडलीं. इंग्लंडाचो आर्च बिशप थियोबाद सोंपल्या उपरांत हेनरी राजा इश्टा थॉमसाक इंग्लंडाचो आर्च बिशप जावंक मागता. थॉमस आपली इश्टागोत तुटयतली म्हूण भियेता, तरी ताचे हुकुमान तो फुडें वेता आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे थॉमस शेवटाक आर्च बिशप जावंक पावता. आखरेक थॉमस पवित्र सोबेचे खांबो जावन जेजूच्या मोगा पासत झुजता. राजा हेनरी ताका उपरांत जिवेशी मारता, कित्याक तो सगळें सोवें एकचारान वावरूंक सोदतालो म्हूण जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना सगळ्या जुदेवांक दिसलें. हो राजा जुदेवांक सांबाळटालो आनी रोमकारांक जिवेशी मारतालो. पूण ताणें सगळ्या परतेंच पळयलें. हो राजा आपूण सेवक म्हूण परगडटा, आपूण दुसऱ्यांची सेवा करूंक मोग आनी बोगसणें दिवंक आयला. हें पळोवन जुदेव ताका जिवेशी मारतात, कित्याक तो सगळ्यांक एकचारान बांदूंक सोदतालो. जेजू सोगता उजवाडायता उजवाड जालो आनी थारोन एक प्रकाश जावन उदेलो. थॉमस जेजूचे उजवाडान भरून मार्तीत कसो मेलो. आयज तूं आनी हांव जेजू पासत मरूंक कितलीं तयार आसात? तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमचो भावाट बेश्टो उतरांतल्यान न्हय पूण करुणांतल्यान जिवन दुसऱ्यांक गोवायकी दिवंक वावुरया.